सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मागोचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता फेलिक्स आनी मार्टिना मेस्किता आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांचेर आनी तांच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालून हे भेटींत आमी मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव विन्सेंट कॉस्ता आनी पेरपेत सुकूर कोरिया देवान तांकां सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया जॉन पेरेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. किरीत भशेन भाव भयणीनो मागुया आमच्या गोंयच्या रानां वनां पासत आनी वायल्ड लायफा तेंचे पासत ह्या दिसांनी आजून पासून वेगवेगळे कडेन उजो पेटत आसा. दुसरे वाटेन आमची धरणाची उदकां तांचे लेवल सारकें देंवलेलें आसा. एके वाटेन उजो चोडटा आनी दुसरे वाटेन उदक देंवता. अशें जायत जाल्यार गोंय काबार. किरीत भशेन मागुया देवा लागीं ह्या असल्या अदृश्टांतली आमकां निवारूंक आनी असल्या अदृश्टांतली निवारूंक आमचे गोंयकारां जीं आसात थोडे जाण आशेन भरलेले आसात. ह्या दिसांनी मुद्दम ह्या रानांक उजो लायतात. किरीत भाशेन तांची मनांतल्यान हें वायट आसा तें आनी आशा जी आसा ती काड म्हूण मागुया. आनी दुसरे वाटेन आमकां गोंयकारांक सगल्यांक जागृत कर म्हूण मागुया. आमी तोंड बंद करून ओगी रावपाचें बंद करूंक आनी जें कितें आमच्या हातान आसा सांबाळपाक जाता तें सांबाळूंक सगल्यांनी बाराबोर मुखार सरूंक किरीत भाशेन आमच्या सगल्यां पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. हांव बापाक वळखता आनी बाप म्हाका वळखता. जेसू जावन आसा परगुटणी बापाची. आमी दर दिसाक हे जेजूचे ओळख ताच्या उतरांतल्यान घेता. जेजूचो पाटलाव आमी करता. जेन्ना आमी जेजूचो पाटलाव करता तेन्ना ताची साक्षीदारां म्हूण आमी दिसपोटी आमच्या जिवितान दाखोड करूंक गरज. अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया. आमी उदीक आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आनी आमच्या जिवितान जेजूची साक्षीदारां जावन उदीक आमची पावलां जेजू दाखयल्यात त्या वाटेन आमी चलून व्हरूंक आनी बापाक गोवाय दिवंक आमी दर दिसाक वावरूंक खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून मेळुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. एपासोद बागीर सुदान सांगवार मरी सगळ्या देवितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परादा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया.
सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा पास्कांच्या गुटाचो फोड आमचे जिणेन दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. तुजे कृपेच्या आदारान सुबाम पडी ह्या नव्या जिविताची फळां दिवंक आनी भाशेन सर्गीच्या संतोशाक पावूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवूच चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा अंत्योकियाच्या ओगलें उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपोंज पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशाचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फर्मायलां. प्रितुमेच्या शिम्या पोरयान तुवें तारण पावचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी कुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी बावाट दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगल्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुल्येच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबड केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडापीड दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायली. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयाचो दूल फाफडून आयकोणेक गेले, पूण शीस कुशलकायेन आनी पवित्र आत्म्यान बोल्ले. देवाचें उतर हें देवाचें गोड उपकार. आमचो जबाब जातलो शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. परतून म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुल्येताय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब शेकान शेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार
तुमी म्हजे कोरे शिश्य जातले आनी तुमकां सोत करून येतलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो. जुवावा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हळें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेसून ताका परतीपाड केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमच्या सांगाती आसा आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आनी तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा म्हूण तूं सोत मानताय? जी उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजे अस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सवे आसा तो बाप आपली कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सवे आसा आनी बाप म्हजे सवे आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करतां ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलो. नशी पुता सवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें करतलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. बाबू भयणीनो, जेरेमियास पुस्तकांत 9व्या वेस्वरान आमकां मेळटा. जेरेमियास chapter 9. Let the mighty not glory in their might. Let the wise not glory in their wisdom, but let them glory in the glories of knowing me. म्हणजे जी कोण जाणार आसात ते आपले जाणवायेन तांणी भाऊ भयणीनो व्हडवीक दाखोवची न्हय. जी कोण भाऊ भयण पदवेदार आसात आपले पदवेन तांणी पदवी दाखोवची न्हय, पूण आपली पदवी म्हाका वळखतात म्हूण तांणी दाखोवड करची आनी हीच तांची महिमा आनी व्हडवीक. देव आमचे सगळे भावा भयण आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा आनी पूत जावन आसा देवाची महिमा, देवाची पदवी. होच पूत आमचे मदें आयलो, ताणें बापाचो मोग आमकां दाखोवड केलो. बाप ह्या संवसारांत कितलो मोवाड दोयाळ. ह्या बापाक आमी बाप हें उतर म्हणून पाचारूंक शकता म्हूण आमकां ताणें बाबा भयणो कोडीत केलें आनी आमकां ताणें मागण्यांतल्यान शिकयलें. इतलेंच न्हय, बापा आमचे सगळें दोयाळ आनी मोवाड म्हूण सदांकाळ आमचे सगळें काकलुतीवंत म्हूण ताणें जायत्या बाबा भयणो आमकां ओपाऱ्यांनी ताणें शिकोवन दिली. दर एका दिसाक आपल्या प्रवचनांत बापाची महिमा आमचे सगळें आसची आनी बापा सगळें आमी सदांकाळ चिंतून रावचे म्हूण आपल्या मागण्यांतल्यान ताणें बाबा भयणो प्रार्थना केलें. कोण तो? जेसू आमचो स्वामी. बापा, जसो हांव आनी तूं एक तशेंच तिवूय आमचे सगळें एक आसूं म्हूण हें मागणें जेजून केलें. कित्याक जेसू बेस बरें जाणा आसलो.
की आमी सगळीं जोडी मोडी शिपडटलीं, आमी सगळीं आपल्या वाद्याची, आमी सगळीं एकमुडी रावपाची, आमी सगळीं स्वार्थी. हाका लागून जेसून केलीच भाशेन आमचे पासत मागणें केलें. बापाचो मोग कितें तो आमकां ताणें दाखोवन केलो. बाप सगळ्या आपल्या शेडयांक एक समान, एक सारको आनी भेदभाव करिनासतना तो वागणूक करता म्हूण ताणें आमकां दाखोवन केलो. जसो दोंगरार झाडां पेडां आसात तीं देव शिंपता ते भाशेन देव आमचोय मोग करता. वेचीक पुता भाशेन आमी तर देवाचो शेली पयस गेलीं जाल्यार बाप आपूण आपल्या मोगान वेंग मारूंक आमकां तयार आसा. आपूण आपल्या मोगान आमकां बोगसोणी दिवंक तयार आसा हें आमकां ताणें दाखोवन केलें. आयच्या दिसाक जेजू म्हणटा, जो कोण बापाक पळयता, जो कोण म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. कित्याक फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा आमकां बाप दाखय. आनी त्या वेळार जेजू खोती बरीत जालो. इतलो वेळ हांव तुमचे मदें आसा, इतलो वेळ हांव उलयतां, इतलो वेळ हांव प्रवचन करतां, इतलो वेळ हांव ओचोऱ्यां करतां. हें कितें हांव करतां? जाणें म्हाका पाठयला ताचे उस्तुंगी हांव करतां. जाणें म्हाका पाठयला ताचे उस्तुंगी हांव मोग तुमकां दाखोवन करतां. जाणें म्हाका शिकवण दिल्या तीच शिकवण हांव तुमकां दिवंक वावुरतां. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमचे दोळ्यांक साय येता आनी जें कितें देवाचें उतर आमकां जागयता, जें कितें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमकां करूंक बाबून दर दिसाक आमकां हुस्कायता, आमी बाबून प्रयत्न करूंक सोदिना. आमी आमच्या ह्या दिसपट्या जिवितांत गूल जाता. आमी आमच्याच अडचण्यांक सांपडटा, आमचेच जिविताच्या ह्या प्रश्नांक घुसपागोंदळाक सांपडून आमी बेसारमाय करता. शेडे मोडाय आमच्या जिवितांत येता. भाऊ भयणीनो, आयच्या दिसाक जेजू म्हणटा, जो कोण म्हाका वळखता तो म्हज्या बापाक वळखता. कित्याक जेजू जावन आसलो बापाचें दर्शन. जेजू जावन आसलो ह्या संवसारांत रेव्होल्युशन ऑफ गॉड द फादर. होच पूत ह्या संवसारांत आयलो, बापाचो मोग आमकां दिलो. आमी ताचो पाटलाव करतना ताणें आमकां ह्या बापाचो शिंवेली. तर दोन दिसाक जेजूचे शिकवणेंत आनी चालीन जेजून आमकां दिल्ल्या तत्वां प्रमाणे चलून बापाक महिमा दिवंक आनी बापाचें राज ह्या संवसारांत सर्गीचें राज विस्तारूंक आमी दोन दिसाक प्रयत्न करूंक आमकां सगळ्यांक स्वतान सेवेन आनी मोगान वागणूक आमची करूंक आनी आमी दिसपोटी त्याच देवाचे लेट द मायट ऑफ अस लेट आवर विजडम बी ऑल टू द ग्लोरीज ऑफ द वन टू नो द फादर. हें आमच्या जिवितांत जावंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. Betulia soriaci somia Jesunti gondoli tahace konaple म्हज्या बाबरिदो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत म्हणले आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं
आमीच तुका सदांच समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोमेय आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सावय ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सुपुर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गान ओ सोर्गीन तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय. ओ सोर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें भोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुसा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर जोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता.
आंकवार मरी देवाची माई संगतीत चोपुती बागेवन सुसे बागेवन दोन दुतान सूर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपण सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना दोन दिसाक बापाची मोहिमा आमच्या जिवितान आमी दाखोड करूंक दॅट वी मे बास्क इन द ग्लोरी ऑफ आवर फादर दॅट वी मे ऑलवेज ट्राय टू proclaim him through our words, deeds and actions. आमच्या जिविताची चाली वरवीं आमी ही मोहिमा दोन दिसाक दाखोड करूंक जेसून आमकां शिकयलां आनी मागण्यांतल्यान आमकां कांय बरीं उतरां आमच्या बापा म्हणून ताणें शिकयलां आमचे चुकलेल्यांक बोगसूंक आमकां ह्या प्रार्थनान विनोती केल्या आनी आमचो दिसपटो गिराज आमी मेहनतीन घेवंक आमकां भाव भयणो ह्या प्रार्थनान आमी मागणी करता तर हेंच मनान धरून हेंच करूंक आमी हें प्रार्थन सगळीं बरोबर एका ताळ्यान म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें प्रद्यो नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मव्रतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशी परमे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनांक सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतो देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकुतो देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी बापान आमकां धाडून दिलीच ती मोहिमा हो तो जेजू आमकां दोन दिसाक बापाची मोहिमा दाखोड करता ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
उबी रावया, प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत घेतला. ताणें आपल्या उगडासाक हे संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेऊया P26 पेज नंबर 215 P26. Urpeci cota vinson molori Maria